सांगत आमकां दिला वांटो दैवीक मोगाचो गोकुळताची केदी व्हरपी मोगीचो दर्यो तो वेळचीक आत्म्याक पडलो धरता आपल्याच रक्तान आडयता बापाक दिता तांकां खूर पेशेल्यान मेटयता आपलेच रत्नास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता बापाक दिता तांकां खूर पेशेल्यान मेटयता आपलेच रत्नास तांकां खावून तांचे थंय तो एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सासनाताक मोगत केल्या मानता सायबा तुजो उपकार सरपण करता नमस्कार जा तूं आमचो इश्ट्या साश्रान जिणी जातास काबारी नेहमी आमी भोगूंक तुका रूपागीत सरकारी जा तूं आमचो इश्ट्या साश्रान जिणी जातास काबारी नेहमी आमी भोगूंक तुका रूपागीत सरकारी म्हज्या जेजू म्हज्या सम्या तुका आराधन आनी होगलाप हे भाग ही घडी हो वेळ हे वर तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका नमान तुका नमस्कार तुका जय जयकार मोगाळ सम्या थोड्याच वेळान आमी तुजें निमाणें जेवण निमाणो दीस तशेंच पुनर्जीवनपण आमी संभ्रमूंक मुखार सरता बुधवाराचो दीस जावन आसा गुटमोळाचो बुधवार आज तुजे विरोध तुजो शीस गेल्लो आमी नियाळ करता सम्या एक घडीभर हांव म्हज्या जिविताचेर नदर घालता म्हाका तुजे थावन पयस वचूंक सोडिनाका म्हाका तुंच जाय तुज्या सांगातास जियोंक म्हाका करपा जाय वय सम्या कश्ट जातात चिल्लर संगतींक हांव पयस सरता पूण म्हाका तूं जाय सम्या तुजी ससाय म्हाका जाय तुजी सावळी म्हाका जाय तुजी काकूळ तुजो मोग म्हाका जाय जगत्या उतरांनी म्हाका गुंतोवंक जायना सम्या पूण तूं म्हजें काळीज जाणाय त्या देखून आज ह्या वेळार फकत म्हजी ही खालती दिश्ट ह्या भोव पवित्र उंड्याचेर हांव घालता पवित्र सक्रामेंताचेर दवरता कित्याक
थंय थावन मेळटा दैवी काकुळत, थंय थावन मेळटा मजत कृपा. गुंडायसो मिस्तेर कसो दळबरांचो सर्वेस बोर एका उंड्या रुपार आलतारेर आसा म्हणलो. सोम्या अर्गा तुका हे भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्दान तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वाखणणी तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, जय जयकार तुका सोम्या जेजू. येसुवे स्तोत्रा, येसुवे वंदने, येसुवे आराधने, येसुवे महिमे. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता, ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. पवित्रात्म्या, ये पवित्रात्म्या तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. ये त्रिएक देवा, ये त्रिएक देवा तू सर्गींच्या सरपडून तुका नमन करता. आराधनाने वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या नोंदायाकन बसात. आम्हा समेसांची जबाब जावं. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. 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 म्हजे बोबेची उतरां म्हाका निवारूंक कांयच उपकार नात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. म्हज्या देवा दीसभर हांव उलो मारता पूण तूं जाप दिनाय.
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. रातभर हांव उलो मारता पूण समाधान म्हाका मेळना. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. तुजेर आमच्या पुर्वजांनी विश्वास दवरलो, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी तुवें तांची सडवण केली. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुडका मेळ्ळी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. पूण हांव एक किडो, मनीस न्हय. मनीस म्हाका केणटात, लोक म्हजो तिरस्कार करता. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. म्हाका पळयतात ती सगळीं म्हजो केबडोयो करतात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. वोंट कोवळतात, तकली हालयतात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. सर्वेस्पराचेर तो पात येवन आसलो तर सर्वेस्परस ताका निवारू म्हणटात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सर्वेस्पर असो मोग करता जाल्यार तोच ताका सुडका दिवं म्हणटात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. तुवेंच म्हाका गर्भांतलो भायर काडलोय, म्हज्या आवयच्या हृदयार म्हाका सुरक्षीत दवरलोय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. जल्मात हांव तुजे आदीन म्हाका केल्लो, म्हज्या आवयच्या गर्भांत हांव तूं म्हजो देव. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. पयस राव नाका, कित्याक आकांत म्हजेर आयल्यात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा म्हाका आदार दितलो कोणच ना. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जायते बैल म्हजे भोंवती रावल्यात, भाशणाच्या बैलांनी म्हाका वेडो घाला. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. झोंपय मारतल्या, गरोज घालतल्या शिवांबरी म्हाका ग्रासूंक ते तोंड उगडतात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. उदका बरी म्हाका भायर वतला ताणी. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळी म्हजी हाडां सुटून गेल्यांत, म्हजें काळीज म्हज्या हृदयांत मेणा बरी कडून गेला. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कैले बरी म्हजो गळो सुकून गेला, म्हजी जीब म्हज्या ताळ्याक चिडकाला. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मरणाच्या धुळींत तुवें म्हाका घालय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सुणी म्हजे भोंवती रावल्यांत, निष्ठुर मनशाचे भिरे म्हाका विडो घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळी म्हजी हाडां हांव मेजूंक शकता, ते म्हाका पळयतात, दोळे लावन पळयतात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजी वस्त्रां आपणा मदें ते वणटात, म्हजे मस्तायकेचेर ते चीट घालतात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण तूं सर्वेस्परा पयस रावा नाका. म्हज्या बळा म्हाका कुमोग करूंक तुर्त कर. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. तलवारीत हांव म्हजो आत्मो वाटय. म्हाका आसा तो एकच जीव, सुण्याच्या घासांतलो निवार. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका सोडय, रानवट पाडयांच्या शिंगांत हांव म्हजो दळदिरो जीव निवार. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका न्हू थोडो वेळभर आमी जेजून अनुभव केल्ली ती घडी, ती बोगणां, ती चिंतपा किर्तनकारा मुखांतर आमी नियाळ केली, उसारली. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जिवितांत आमकां कांय कश्ट येता आसतना मोगाचें न्हू अशेंच भोगता. देवान आमकां सांडला म्हणून
पूण देव लागींच आसता. बहुशा मौन आसता पूण लागींच आसता. बहुशा कितेंच जवाब दिना, उलयना, पूण लागींच आसता. पाद्रे पियोक समर्पिल्लो दीस आयचो जावन आसा, बुधवार. ताच्या जिवितांत ताणें तेच 5 गाय, तांची दूख ताणें सोंसली. इगर्ज तशेंच समाजान लोकान ताच्या सका आशा काबूचीन भावांनी ताका तिरस्कार केल्ल्या वेळार ताका आयबगलें कोण ना. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलें. पूण आनीक घडये ताका बगलें, हांव म्हजे कश्ट कुर्सायल्ल्या सोम्याक समर्पण दिता, कित्याक म्हाका आनी म्हज्या सोम्याक तोच भोग जालो. भाग्यवंत सांत पावलांनी आपले कश्ट सोम्याच्या कश्टांत मेतेर करूंक प्रयत्न केले. जे कितें सोम्याच्या कश्टांत उणेपण आसा तें म्हज्या कश्टां वरवीं, म्हज्या दुखे वरवीं, म्हज्या नश्टा वरवीं, म्हज्या दुखां वरवीं हांव पूर्ण करता तो म्हणटा. मोगाचे न्हू, आमी आज सबार कुटुंबांत आमी आयल्या. आमची वैयक्तीक कश्ट म्हणल्यार आसात, मानसीक रितीन, इमोशनल रितीन, कुडीचे दैहीक कश्ट आसात, आर्थीक कश्ट आसात, कुटुंबाचे कौटुंबीक कश्ट आसात. जावंक पुरो आमी मागोनूच आसा, पूण मागल्लें दोन मनशां मेळोंक ना. निरासपणाचे कश्ट भरवोसो डंडळून आसा, भावार्थ डंडळून आसा, पातळ जावंक आयला. सोम्याच्या पांयां थोडी आमी दवरया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ವೇಸುವೆ, ನನ್ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. सुमी कुर्सार आसा, सुमी आमच्या मुखार आसा, उंड्यार उपार सोंपता. ताच्या लागींच रावया, सगळे आमचे कश्ट घेवया, सगळी आमची मागणी घेवया. त्या कुर्सा सावळ्यांत ह्या साक्रामेंताच्या मुखार आमी बसया. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು,
ಸಾಯುವ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು, ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಾರೆನು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Semesta medi memoria, konak zaina ti thain sir suberavat. Moja Jesu, tu raspad vigiunietana, mozog das the world, mozog das the world. Moja Jesu, tu raspad vigiunietana, mozog das the world, mozog das the world. सगळी सांगाता. मोजा जेजू तू राज पदवी घेवनताना, mozog das the world, mozog das the world. मोगाच्यानो ही उतरां जावन आसलेली त्या स्वराची निमाणे घडये ताणें उसारलेली. म्हज्या सोम्या, म्हज्या जेजू, तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. मोगाच्यानो हांवें दोळस सांगलें, आज बुधवार जावन आसा, भगेंत आपचो बुधवार आमी घुटमळ बुधवार म्हण आपयता. जेजू विरोध घुटमळ जाल्ली. आज घुटमळ करतलीं कोण? सबारपोटी आमी गुठान पथकां करता, गुठान दुखयता. पूण सोम्यान आमकां सांगलें, तूं तुज्या कुडा भितर वच, भितरल्या कुडा भितर वच आनी गुपीत आसा त्या देवा कडेन तूं गुठान गुपीत रितीन माग म्हणून. पूण थोड्या फावटी आमी त्यात कुडांत वता आनी गुपीत रितीन मागच्या बदलाक अस्कतकाय पथकां आदारता. त्या देखून थोडो वेळ भर त्या स्वराचीं उतरां आमचीं कन्न घेवया. आमचें मागणें तेंच जावं दी. मुखार येवच्या 2 दिसांनी 3 दिसांनी आमी तेंच नियाळता. प्रत्येक रितीन निमाण्या शुक्रारा दीस अपुरबायचें मागणें मोगाच्यानो. आमी करची हजारो मागणी जावंक पुरो, पूण त्या स्वरान निमाणे घडये ती निमाणी उतरां विसारली आनी ताका सर्गच मेळ्ळो. आयच्या दिसा तूं म्हज्या सांगाता वैकुटांत सर्गराजांत आसतलोय. केदें व्हड भाग त्या स्वराचें, त्या बऱ्या स्वराचें, उजवाक उमकळयल्याचें. मोजा जेजू तूं राज पदवी घेवन येतना, म्हजो उगडास दवर, म्हजो उगडास दवर. सर्वांय सांगाता. मोजा जेजू तूं राज पदवी घेवन येतना, म्हजो उगडास दवर, म्हजो उगडास दवर.
म्हज्या जेजू तूं रास पदवी घेवन येताना म्हजो उगडास दवर, म्हजो उगडास दवर. म्हज्या जेजू तूं रास पदवी घेवन येताना म्हजो उगडास दवर, म्हजो उगडास दवर. म्हज्या जेजू तूं रास पदवी घेवन येताना म्हजो उगडास दवर, म्हजो उगडास दवर. निमाण्या आशिर्वादाक आमकां समी तयार करया. जे कितें मागणी आसा त्या संवासात ह्या वक्ता मौनपणी तुमी पवित्र सकमंता हुजीर दवरात. प्रार्थुयाम. ये देवा विचित्र सक्रमंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
माग बापा संचाक आम्ही देगीन तुझ्या. सापी आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पावस जावचे खातीर देवा तुवें कापुचीन याजक सा पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट थरान वांटेली जावचें वर्तें भाग फोव केलें. ताच्या विनंतेन की ते हांव अत्रेगून मागताय ही कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फोव कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें. बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळाशें कर. मोगाच्यान आमी मागया पाद्रे पियोच्या मजतीन एक व्यक्ती फाटी खाणो फाटीची दूख उणें जावंक बरी भलायकी फाटी मेळोवंक आनी रातीची त्या व्यक्तीक सपनां पडटात आनी तो आकांतान बुडता घाम येता. तशेली वायट भिरांकूळ सपनां बंद जावंक अशी एक सादी बरी जिणी ताणें जियोवंक फावो कर म्हण मागया. मागया आमी एका व्यक्ती पासत प्रायवंत मनीस तो ताका एका स्त्रीयेन पयशाच्या सक्तीन धोको दिला अशें तो प्रायवंत जाल्ल्याक तो मस्त कंगाल जाला आकांतान बुडला. ताच्या खातीर आमी मागया. एक अपार्टमेंटाचें रिपेरीचें काम बऱ्या रितीन जावच्या पासत एक भक्तीक मागोवन आसा. त्या कुटुंबा खातीर त्या व्यक्ती खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इस्कलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ जिकसीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेतां. ए म्हज्या जेजू तुवें सांगलें सत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजें नवी मागता तें म्हाका फोव कर. मोगाच्या न्हू आयरीन म्हणली एक स्त्री आसा तिका कॅन्सर जाला. कॅन्सराच्या पिड्यान ती वळवळटा जाल्ल्यान बेगीनच दैवीक वैज जेजू क्रिस्त आपलें पवित्र रागत तिच्या कुडी भितर वळाशें करून दी. अशें तिच्या कुडींत आसचें तें कॅन्सर आनी कसली कुडीची अस्कत काय नितळ जावन दी परिहार जावन दी गूण जावन दी म्हूण मागया. एक भक्तीक आपलें फ्लॅट घेतिल्लें ताचें लोन आसा जाल्ल्यान तें लोन बेगीनच फारीक जावच्याक तो मागोवन आसा. अशें आर्थीक समस्येंतल्यान भायर येवंक तो मागोवन आसा. ताच्या पासत आमी मागया. आपल्या जाग्याक रस्त्याची एक वाट मेळोवंक ना. रस्त्याची आडखळ आसा. बेगीनच एक रस्तो मारोग ताच्या जाग्या कडेन येवंक आनी तो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक तो मागोवन आसा. त्या भक्ती खातीर आमी मागया. पाद्रे पियो मरिफात लाभल्या सर उपकारा पासत एक भक्तीक अर्गां दिवन आसा. ताच्या सांगाता आमी आमच्या सम्याक अर्गां दिवया. सियोना लोबो म्हणलें एक विद्यार्थिनी. तिका तिणें शिकल्लें मतींत उरोवंक अशें ताणें केल्लें लिसांव बऱ्या रितीन ताणें करूंक आनी एग्जाम बरयता आसतना ताका उगडास आसूंक आनी बरें एक फलितांश एग्जामान परिक्षेंत जोडूंक तें मागोवन आसा. ह्या सियोना पासोती आमी मागया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ जगसीचें जेजू. देवाचे मये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. स्वादी दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतच हांव तुमकां सांगता. सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशी नांत. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. एकडे भर आमी मौन रावया आनी वैयक्तीक रितीन आमची खाजगी गरजो आमच्या कुटुंबाचे आमच्या वाड्याचे फिरगजीचे दियेसीचे समाजीक गरज पडचे सगळे आमी ह्या वक्ता मागून घेवया. आनी विशेश रितीन मागया ते गल्फांत आराम जाल्लें तें झूज बेगीनच अखेर जावंक, शांत समाधान फाटी मेळोवंक. त्या झुजा वरवीं सबार समस्यो सगळ्या संवसारभर उदेलात. आर्थीक रितीन लोक कश्टवन आसा, जेवणा खाणाक मोल वडोवन आसा. सर्व संगती म्हारग जाल्यार सगळो संवसार त्या रितीन कश्ट आता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ जगसीचें जेजू. देवाचे मये पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. शादी दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता. ए जेजूच्या भोव पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखय नासता रावचें तुका साध्य. आमचेर निर्भागी पातक्यांचेर तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्त आनी दुलोबी काळजा मरिफात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमारणिये कळवतचे मये नमन आमच्या जिवा अमृतानी बरोशा आमी दुखावलो मारताव आनी परदेशीची बळखा या दुखाच्या कणात आसताव. अस्कार अस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमची सुखी ईद तुजे काकाव तुजे दोळे आमचेर परती आनी ह्या प्रदेश उपरांत तुजे खुशीचे देव फॉल जसो आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी आमकां रे मरिये. सांज जेजूच्या पसक्या बापा सांपियो सांपियो देवाच्या मोगान पेटिल्ल्या सांपियो आवय बापाय खालतो जावन जियेल्ल्या सांपियो कश्टान वरान तेरासण सांबाळलेल्या सांपियो फ्रांसीस असिसीच्या पाटलावदारा सांपियो कापुचीन वर्दीच्या अलंकारा सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गायांनी नटयल्ल्या सांपियो येवकारिस्तांतय भक्तीन भरल्या सांपियो कुमसारेच्या सक्रामेंता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा सांपियो मागण्यांत तेरासन सांबाळलेल्या सांपियो तुज्या शांतीपणान कळतो जाल्ल्या सांपियो सर्व याजकांक आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्माचे बचावे खातीर वावुरलेल्या सांपियो पेडेस्त भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजेवतांक तक्षण पावच्या सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरवश्या सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा सांपियो आमा पासूत विनंती कर. प्रार्थया ये देवा तुझ्या सेवका सांपियोक समर्पित जिणेक आपोणे दिवन विविध कृपे देण्यांनी भरलोय आनी भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीच्या शतांत क्रिस्ताचो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आनी पुण्यावरवीं आमी आमकां फोव जाल्ल्या बेसांत तेरासणेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावंक जियोंक आमकां तुजे कृपे देण्यांनी भर म्हण आमी मागताव. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मुगाळ बाबा भणीनो मिसाची त्या सवानी राध ह्या पर्यासात देनीज लोबो हाच्या जल्मा दिसा संदर्भी गामेस देता लविना मेंडिस देवादीन चार्ली फिलोमिना फर्नांडीस हांच्या आत्म्याक मीस दितात विल्मा फर्नांडीस बरी भलायकी मेळच्या पासत विशेष ते समा पासत मीस दिता आयुष्या ताचे कुटुंबाची तशेंच सा पाद्रे पियोच्या मजतीक मजत मेळच्याक तशेंच ताचेच्यान उपकार फावो जाल्ल्याक गामेस दिता अल्फोन्स कुमार बरी भलायकी ताका मेळ्ळा आसता मीस दिवचें राणी देवादीन मथियास रॉड्रिगस हाच्या आत्म्याक मीस दिता आल्बन रॉड्रिगस देवादीन काश्मीर पियाद क्रास्ता मीस दितात संदीप मार्टिस सा पाद्रे पियोच्या मनाक तशेंच देवादीन विन्स्टन फेरावो ही मिसां दितात फ्लोरा डी आल्मेडा बरी भलायकी मेळचे पासत रोजी डिसोजाक ह्या विशेष दिसा पासत मीस दितात डायना डिसोजा पाद्रे पियोच्या मनाक ताच्या तोंड मेळ्ळेल्या सर उपकारांक मीस दितात रोजलिन कोरेया ह्या सर ते सा पासत तशेंच आमच्याच वैयक्तीक इराद्या पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मगाचे न्हू आमी पवित्र मीस बेठोवंक हांगासर आमी एका मनाची एका काळजाची जावन हांगा एकठांय जाल्या. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत पवित्रपणी आमी भाग घेवंक आसा. पवित्र भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा आनी आज आयचो बुधवार जावन आसा गुटमोळ बुधवार. हे तुळस आराधना वेळार आमी नियाळ केलें गुपीत गुटमोळ रितीन सम्या विरोध गेले हांव तर त्या सर संदर्भांचो गणितांचो पथकांचो उगडास आमी ह्या वक्ता काडुया. खरी दूख आमी भोगया. काळजांत थावन दूख धरतेल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळत कर.
काकुळकर तूं पातक्यांक कापोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळट कर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसले सौम्या काकुळट कर सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमचे खातीर गुरसार मरोन तुज्या पुतान सैतानाचें बळ मोडलें तुज्या गणित जाणवायेचें आनी मोगाचें हे येवजणे पासून आमी तुका देन वाचता आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकांय पुनर्जिवंत कर म्हूण मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना म्हजो केबडायो करतेल्याता म्हजे मुखामोळ हांवें गुंडावंक ना इजाइया प्रवादच्या पुस्तकांतलें वाचप तकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एक शिशाची जीब दिल्या एका शिशा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता सर्वेस्पर देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना हांव फाटीं सरूंक ना म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली म्हजे काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले केन्ना आनी तिंप्यो मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना देखून हांवें म्हजें तोंड पात्रा भाशेन घट केलां हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगाता सदरे मुखार वचोया म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं पळया सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार तुझे
देवदर्शनाची तेलांची काळजा नव्या हुरूपान बोरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबल्या धाकट्यांची मागणी आयकाता. कोड्यार असलेल्या आपणाची तो बेपरवा करीना. तुझे उदंड म्हाका तुवाय सर्वेस्परा. तुझे उदंड म्हाका तुवाय सर्वेस्परा. वंदन तुका क्रिस्ता, मैने बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैने बरीत राया. नमन तुका आमच्या राया. तू एकलोस आमा पातक्यांची दया करता. वंदन तुका क्रिस्ता, मैने बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैने बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कोरियत नांवाचो प्रधान याजकासरशी गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमच्या अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा थावन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतलो. पुगनातल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजूसरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जंय म्हूण तूं तुजी कुशी व्हरताय. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फलाण्या मनशा हरशीं वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या सिसा सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगल्या प्रमाणेच शिस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 सिसां सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोस हांव तो सोम्या अशें विचारी लागले. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हज्या सांगाता पलगणांत हात घाला तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा. जल्मकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुंच तें सांगताय. देवाचे उतर है वाकणी तुका क्रिस्ता. मगाच्यानो कालच्या दिसा आमी जुदास तशेंच पेद्रूचें पाताक म्हणजे 3 पोटी नगार करचें आनी तशेंच जुदासान विक्रीत करचे विशयांत आमी आयकल्लें. आज परत्यान माथेव थंयचो उल्लेख करता. जुदासाचें
जुदासान जेजूक केल्ले विक्राप. मोगाच्या न्हू जेन्ना जेजू क्रिस्तान सिसांक थंय मेजा बहोरी बसल्या सिसांक उडास दवरा पयले मीस भेटोवन आसात. म्हणजे पयलें जेवण येवकरिस्ताचें जेवण थंयसर जावन आसा. पास्काचें जेवण आमी म्हणटा तें जावन आसा. आनी जेवण जावन आसतना जेजू क्रिस्त सांगता तुमच्या मदलो म्हळ्यार बारांतलो एकलो म्हाका पराधीन करतलो, गतान पराधीन करतलो. आनी सगळे विचारतात हांव वे सोम्या, हांव वे सोम्या, हांव वे सोम्या म्हूण. सगळे कितें विचारतात? हांव वे सोम्या, हांव गी सोम्या, हांव गी सोम्या म्हणून. पूण जुदास कितें विचारता? हांव गी मेस्त्री, हांव गी मेस्त्री. व्यत्यास कळ्ळो गी तुमकां? उरले सगळे सीस सोम्याक हांव वे सोम्या वा हांव गी सोम्या, हांव गी तो सोम्या. सोम्या म्हणलो शब्द दुसरे सगळे सीस काडटात वापरतात. पूण जुदास एकलो मात्र हांव गी मेस्त्री. म्हणजे आणखी जुदास सोमी मेस्त्री थावन सोमी सोम्या धन्या देवा म्हणसर पावूंक ना. ती सूक तेंतूच कळटा ताणें पराधीन केलो त्या दिसा मात्र न्हय, तो पराधीन करनच आसलो सोम्याक. म्हणजे सोम्याक ताणें एक जादू करतलो, आजापां करतलो, बरो प्रसंग दिवचो व्यक्ती. तितलेंच एक बरो शिकोणदार फारिझेवाच्यान की भयंकर स्मार्ट म्हण ताणें तितलेंच चिंतलें. त्या देखून पळय हांव गी मेस्त्री. जर तर सोम्या म्हणलें जाल्यार सोम्या म्हळ्यार इंग्लिशांत लॉर्ड, एका रितीन देवा म्हणल्यार बरीत. सोमी म्हणटा आसतना आमी सोम्याक सगळें समर्पण दिवंक आसा, हाणें सगळें दिवंक ना. त्या देखून सुरवेल्या उतरांनी सांगतात जर तर ताका हांवें तुमच्या आदीन केलो तर म्हाका कितें मेळात, स्वंत फायदो म्हाका कितें मेळात. ताणें सोम्याक सोम्या म्हूण लेखूंकच ना. ताका जेजू क्रिस्त तितलोसो एक जेजू म्हणलो एक मनीस आसलो, इल्लोसो फेमस मनीस, वय म्हजो फ्रेंड, तितलेंच ताका. ताचें पयण मेस्त्री तावन सोम्या म्हणसर पावोंकच ना. हेर सीस पावले वय त्या दिसांनी पाताक केलें, धांवून गेले ते, पूण निमाणे पाटी येतात. पूण सोम्याच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार ही सगळी येवजण देवाची वय जाल्यार, देवाची वय जाल्यार जाच्या थावन ती घडटा पळय, धिक्कार ताका, खटा ताका. जल्मकूच नजो जाल्यार बरें आसलें. कित्याक म्हणटा की म्हळ्यार सोम्यान ताका परत परत अवकाश दिलो. सोम्याक कितें जुदास करूंक वेता विथ डिटेल कंप्लीट माहेत सोम्याक आसली. तरी सोमी ताका मेजा भावारी बसूंक सोडता, त्या कालसींत बुडोवंक सोडता, निमाणे जेवणाक भागीदार करता. निमाणे जेवणार आमी नातल्या मोगाच्यान पूण पराधीन केल्लो जुदास आसलो पळया, एक पातकी आसलो पळया. अवकाश कितले सोमी दिता. सोम्या कळीत आसा तूं करतय म्हणून, पूण तुका परत परत पळय उडास दवर, तूं म्हजो शीस, तूं म्हजो लागशिलो, तूं म्हजो काशा मनीस करीजे म्हूण ना तुवें. पूण ताची तकली फिरवाल्ली. ताचो भावार्थ तितलो गुंडाय असो नातलो मोगाचे न्हू. तो चिंतलो गुटमोळ गुटान हांव करता, गुटान फारिझेवांक ह्या जागांक मेळूंक येता. त्या देखून आयचो बुधवार आमी गुटमोळ बुधवार म्हूण आपयता एका रितीन. थोडे फुडें आमी चिंता गुटान आमी करचीं पातकां, गुटान करचीं मोगाचें न्हू. ती ल्हान ल्हान पातकां जावन दी व्हड व्हड पातकां जावन दी गुटान तूं करतय, केल्यार कांय जायना म्हूण तूं चिंताय. तुंत तुज्याच पातकां तुंत एक विश्लेशण दितय. हीं पातकां आजकाल सगळीं करतात, कांय प्रॉब्लेम ना. असलीं पुरो विश्लेशणां दिवन असलीं पुरो पातकां गुटान कर सोम्याक तूं दुखयतय. तुंय सोम्याक सोमी म्हूण काणगे न्ही बगार एक मेस्त्री म्हूण मात्र काणगे तें मोगाचें न्हू. जर तर आमी सोम्याक सोमी म्हूण काणगे हांव सगळें आमी समर्पण दिवंक आसा. सोमी म्हळ्यार लॉर्ड म्हळ्यार ओनर, यजमान, मालक आसला बरी. तर मालका मुखार यजमाना मुखार कितेंच लिपोवन दवरूंक ना. सगळें ताका आमी दिवंक आसा, सगळें ताका आमी दिवंक आसा. पूण जुदासाक तशें भोगलें ना. आयच्या काळार कोण जुदास? काल हांवें तेंचो सवाल विचारलेले, आयच्या काळार कोण जुदास? थोडे पडी आमी आमकांच पळोवंक आसा म्हण सांगलें मोगाचें न्हू. एक पडी चिंतून पळया, गुटान आमी करची, गुटान आमी थोडे पडी लज येता गी क्रिस्तांव म्हूण सांगूंक. गुटान आमी रावता गी आमचो भावार्थ आमच्या आल्तारीक सिमीत जाला पुरो, आमच्या इगर्जेच्या कंपावंडाक सिमीत जाला पुरो. तितलेंच म्हूण सांगता गी आमी कांय भायर पुरुशां उपरा करीजे म्हूण ना म्हूण आमकां बगता गी कित्याक करीजे ती करतात म्हूण आमी करचें गी. उक्त्यान आमकां उसारूंक नाका गी. जेजू क्रिस्ता विशयांत उलोवंक आमकां लज दिसता गी. पळया मोगाचें विविध रितीन आमी गुटमोळ करता. आनी सोम्याक एका रितीन पराधीन केल्ल्या बरी जाता. त्या देखून
हो एक बुधवार फाल्यांच्या दिसांनी माणें जेवण म्हणजे येत मेजा भावारी आमी समेस बसून आसता. 2000 वर्सां आदी कितें घडलें तशेंच हांगासर घडटा. ह्या आमच्या फेर्गजीनी आमच्या फेर्गजीनी जावंक पुरो ह्या कोपेलांत ह्या पवित्र मेजा भावारी आमी बसता. आमकांय सोमी सांगता बुडे म्हज्या कालसींत तुजो कुडको तुज्या उंड्याचो कुडको म्हणजे अवकाश येता सोमी, अवकाश येता. तूं पातकी जावंक पुरो, तूं घातकी जावंक पुरो, पूण हांव तुका अवकाश दिता. हांवें तुका सीस म्हूण काण घेतला, म्हजो खाशा मनीस म्हूण काण घेतला. आतां तूं हें कितें म्हूण काण घेते म्हाका सोमी म्हूण काण घेते की वा कोणगी एकलो जेजू म्हणलो मनीस म्हूण काण घेते की. ह्या विशयांत नियाळ करया. मोगाचे आयचो दीस तशेंच आनी उरले 3 दीस आमकां आसात, पवित्र दीस आमकां आसात. तसो जेजू क्रिस्त आमच्या मतीक उजवाड फाकोवन दी. एक खरो सीस जावंक खरो क्रिस्तांव जावंक आमी मागया. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या परमेश्वराच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टमणाचो गूट संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो ताच्या कश्टमणाचो फळ आमचे भक्तिवंत जिणयेंत दिसान दीस वाडासो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांथय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती गडितां सडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमतांव या देसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोषान भरून तुजे मुखार निरंतरी तुका वखणटात सरगार. तांचे वखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
तुकांचे सर्वेस्पराचे आमी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वरावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवर तसो घुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या चडवणदारा आमची चडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धन्यवाद आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियांव आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाच्या माये संगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत, भाग्यवंत पाद्रे पियो, असिसीची फ्रांसीस आनी क्लारा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगातां तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. संवसाराच्या शांते पासोत प्रत्येक रितीन आमी आमच्या बापा मागण्यांत आमी मागया. आमचो बाप ह्या सर्व राष्ट्रांचेर दया दवरून दी, काकूळ दाखोवन दी. थंय जावचें झूज, तो हांकार, मोसोर, झगडें सगळें नपैन जावं दी, बंद जावं दी म्हण मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्राज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मुक्सिता, तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली झुजांतली आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर वाकातांतली वाटय. कित्या राजवरकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्या एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. पळया मोगाचे न्हू, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां सांज जिविताक सांबाळूं. प्रार्थूया. सर पदवेदार देवा, आमच्या विश्वासी बापा, आमी तुका समर्पिला तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवीत दिताय म्हूण आमी भावार्थान सतमंत हांव. ते महिमेवंत अमर जिवीत पुनर्जीवनपणांत आमकां मेळटलें म्हूण थीर बरवोसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्ती आपोवण्या प्रमाणे धिरान चलूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळू. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचेर दवरलेली भक्त मानून घेवन तुमची मागणी फळादीक करूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुंड्याचेर आशिर्वाद. सोम्याच्या नावे आमचो आदार. रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आमची भोग तुजेशी पावून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. मोगाळा बापा आमचेर तुवें सापाद्रे पियोच्या विनवणेन वतल्या सर कुरपे देण्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तावन उपजातात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडल्या उंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे उंडे स्विकार करतेल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळूं. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर पिडाशिडा गूण जावं. ह्या मागणे आमी भोवतीर भोंवरतान सांपाद्रे पियोचे विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. नमन तुका पवित्र कुर्सा. नमन आमच्या मोगाक उरता. नमन कुर्सा जैते वता. नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मोरना पर्यंत जेजू कालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक आत्मान आतां निवरान मान फावो केलो. कश्टा मरणान सर मनशांक बरवो दिलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा. नमन आमच्या मोगाक उरता. नमन कुर्सा जैते वता. नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मोगाळ पुत्र सोमे मोगाळ परिशी माती आमकां. सांपाद्र पियो आम्हा पसोद विनंती कर भगवंत कुर्साचे करवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.